स्पीकर सर, येस. जे क्वेश्चन हांवें विचारलें हें आमगेलें गोंयकार आनी गोंयकारपण सांबाळपाचें. आनी स्पीकर सर, जेन्ना म्हाका आन्सर येयलो, आय वील रीड आउट द आन्सर. द आन्सर प्रोवायडेड हायड्स द रियलिटी. आन्सर एज पर सायक्लोस्टार. येस. येस स्पीकर सर, जें हांव सांगता हें आमकां गोंयकारांक सारकें मूळ गोंयकारपण आनी आम गोंयकार म्हूण वळखून दिवपाचें. स्पीकर सर, जेन्ना म्हाका आन्सर येयलो, द आन्सर आय वील रीड. द आन्सर प्रोवायडेड हायड्स द रियलिटी. We are told that a few departments have websites and option of Konkani. We are also told that many departments are in the process of developing website with options of Konkani. If we go through the list provided, it is just 12 out of 113 government departments and offices which either have the option or are developing the option. This is very poor performance on the official language front. Speaker sir, even these 12 government departments which have option, the content is not available in Konkani. So it is actual performance is nil. So Speaker sir, हांव कितें म्हणटा, समज तरी even तरी option आहा आनी तेतूंत content ना, that it is zero. Speaker sir, the sorry state of State Information and Publicity Department does not have a website with the option Konkani. Speaker sir, जेन्ना आमगेली कोंकणी एक आमी गोंयकार आनी एक कोंकणी भास तरी आमी इतली कोताय आनी इतली आमगेले त्रास काडे कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज कोण, आनी गव्हर्मेंट समज वेबसायटीचेर कोंकणी तरी ना जाल्यार आय डोंट नो वॉट इज द स्टेट. एक म्हाका दिसता बाकीच्यान गोंय सगळें इंकून काबार जालें. आतां कोंकणी आहा तें तरी सांबाळपाचें. स्पीकर सर, हांव तुका सांगता, म्हाका एक लिस्ट मेळटा तेजेर इन 2018-19 गोवा कोंकणी अकॅडमीक 1 crore 63 lakhs दिल्ले. ते देंवन 105 जान आतां 2022-23 गोवा कोंकणी अकॅडमीक 1 crore 5 lakh मेळ्ळे. सो इन्स्टेड ऑफ वाडोवपाचें कोंकणी आमगे प्रोमोट करपाक म्हाका दिसता सरकार हें देंवयता. सो ऑनरेबल मिनिस्टराक मागता, चीफ मिनिस्टर, वॉट इज द एक्चुअल थिंग, वाय ऑल हें देंवयता कित्याक? जेन्ना कोंकणी काबार करपाक वती ऑल दीस आय कॅन रीड आउट ऑल दीस. गोवा कोंकणी अकॅडमी, दालागो कोंकणी अकॅडमी, कोंकणी भाशा मंडळ, ऑल इंडिया कोंकणी परिशद, हेंकां जे पयशे मेळटाय म्हाका दिसता ते कित्याकूय पावनाय. सो इट इज हाय टायम जेन्ना आमी एक कोंकणी हांव एक ऑप्शन जेन्ना हांव खंय तरी एक भायर गांवांत गेलो, हांव सांगता स्पीकर सर, हांवें कोण हाटल्यान कोंकणी उलयता तो चोयल्यान गोंयकार म्हूण वळखून गेलो. समज आमी तरी कोंकणी सांबाळनाय, म्हाका दिसता सरकार तरी कोंकणी भाशा तरी आमगे सांबाळना जाल्यार म्हाका दिसता कित कोतलो. सो माय स्पीकर सर, म्हगे क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. My question is, by what timeline that the government department and the offices will have a website with the option of Konkani? Unless we fix a timeline and it is monitored, nothing will happen. So I want the answer from the Honorable Minister. ओके सर, आमदारान प्रश्न विचारता आसतना ऑफिशियल लँग्वेजी उपरांत तो डायरेक्टली कोंकणी अकादमी हो सगळो विशय उलोवन मेकळो जालो. कोंकणी अकादमीक आमी कितले पयशे कमी दिता आनी बाकीचें सगळें सांगलें. पण आमी स्पेसिफीक हांव मुद्दामून सांगता स्पीकर सर, जी बायलिंग्युअल वेबसायट आसची हाज्या खातीर सरकार कंटिन्युअसली एफर्ट्स करीत आसा. ऑफिशियल लँग्वेज आमचे डायरेक्टर ऑफ IT आनी GL हांच्या मदीं ऑलरेडी मिटिंगूय जाल्या आनी सगळ्यो बायलिंग्युअल वेबसायटी करच्यो हाज्या खातीर ऑलरेडी काम सुरवात जाला. आमी IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन GL हेका डेजिग्नेटेड एजन्सी म्हणून ऑन बोर्ड घेतल्या. एट प्रेजेंट www.goa.gov.in हाजेर पयली तांचे जो मेन कंपोनंट जो आसा हो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन म्हणजे इंग्लीश आनी कोंकणींतल्यान सगळ्या मेन कंटेंट जो आसा पळय न्ही, हो कंटेंट सगळ्या वेबसायटीचेर आसा. तेजो कंप्लिटली कंटेंट जो आसा हो रेडी करचो हाज्या खातीर आमी ऑलरेडी ट्रान्सलेटर जे आसा हे ट्रान्सलेटरूय घेतल्या. जवळपास 8 कोंकणी ट्रान्सलेटर घेतल्यात. सिनियर एक आमचे कडेन आनी एक सिनियर ट्रान्सलेटर आसा, एक मराठी ट्रान्सलेटर आसा आनी हितूर बायलिंग्युअल करपा खातीर तेजी सुरवात केल्या. नो डावट आमी म्हणटा तो थोडोसो उशीर जाला हे करपा खातीर, बट ते करपा खातीर डेजिग्नेट केल्या एजन्सी. हाज्या फुडें म्हणजे येता त्या 4 फेब्रुवारी ऑफिशियल लँग्वेज डे आसा आनी तो पर्यंत आमी बऱ्योचश्यो वेबसायटी ज्यो आसा ह्यो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन करपा खातीर तेजें कामूय सुरवात केल्लें आसा आनी हेन्स फोर्थ ह्यो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन उरतले हे आमी कंटिन्युअसली पळयता. बट तेणी जें दुसरें भाशण जें केलें
आमकां खंयसरूच म्हणजे कोंकणी अकादमी इवन दो आमी जी कोंकणी भाशा मंडळ आमी ज्यांच्यांनी ग्रँड मागल्या तेन्ना तांकां ती ग्रँड आनी वेगवेगळे जे कोंकणीच्या हेच्या खातीर कार्यक्रम करता तांकां सातत्यात मदत करपाचो प्रयत्न केला आनी खास करून कोंकणी लँग्वेजी खातीर ज्यांच्यांनी कार्यक्रम करता तांकां खंयसरूच ग्रँड्स ना म्हणूंक ना तेंच्यांनी जी मागल्या पण आमी प्रत्येक फावटी आमचें एकच म्हणणें आसा आमी ग्रँड दिता तुमी थोडीशी ग्रँड्स रेज करची बट आमी मॅक्झिमम ग्रँड दिवपाचो जो हें आहा तो ऑफिशियल लँग्वेजीच्या वतीन सातत्यात केला आनी हाज्याय फुडें आमी करतले स्पीकर सर हांव एकूच सांगपाक सोदतां सो हॉनरेबल मिनिस्टरा कोंतान गोवा कोंकणी अकॅडमीन पयशे उणी मागिल्ले कित्याक 2018-19 तांकां 163 आनी आतां तें इन्फॉर्मेशन मेळटा तेंगे वयल्यान एक्सपेंडिचर वाडला तुमी 105 दिलाय तांकां वॉट इज द रिजन सो त्या पयलींचो आमी एक डायरेक्टर ऑफ हेंच्यांनी ऑफिशियल लँग्वेजीन सर्क्युलरूय सगळ्या डिपार्टमेंटाक इश्यू केला की तेंचे सगळे बायलिंग्युअल करपा खातीर ताका ऑलरेडी आमी कामांकूय लायला तेणी कोंकणी अकादमीचो हे फावटी बजेटान रिवायज करून कोंकणी अकादमीचे सगळ्यो तेंच्यो स्किम्स आनी तेंचो फंड्स जो आसा ह्या बजेटान स्पीकर सर रिवायज करता ड्युरींग द कोवीड काळात फाटल्या 2 वर्सांक तांकां रिशफल केले बट हे फावटी डेफिनेटली आमी कन्सिडर करता थँक्यू लास्ट क्वेश्चन जालो एडम जालो तुजो येस मुखेलमंत्र्यान म्हणलें की गोवा गव्हर्मेंट वेबसायट goagov.in ही आमची स्टार्टिंग कोंकणीन जाता म्हणून जी वेबसायट राव हांवें आतां ऑन केल्या वेबसायट तें दामून पळय खंयचेय मॅटर कोंकणीन जाता जाल्यार पळय स्पीकर सर कोंकणी वयर बरयल्या कितेंय दामलें जाल्यार इंग्लिशीनूच येता आमचो प्रश्न विचारपाचो मुद्दो कितें आशिल्लो उद्देश कितें आशिल्लो उद्देश असो आशिल्लो की एक मनीस ताका फक्त कोंकणी जर कळटा आनी तो गव्हर्मेंट वेबसायटीचेर गेलो जाल्यार ताका कोंकणीनूच आन्सर कितली मेळटली आतां आमी जो रिसर्च केला तो मुखेलमंत्र्याक सांगता मुखेलमंत्री तेन्ना खंय आशिल्लो म्हाका खबर ना 1986 एक लँग्वेज एज्युकेशन जालें कोंकणी उलय कोंकणी बरय कोंकणींतल्यान सरकार चलय म्हणून कोंकणींतल्यान सरकार चलना 87 ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जालो कोंकणींतल्यान कांय चलना फक्त नांवाक कोंकणी घाल्या बटन आहा दाम ऑन केल्यार इंग्लीश येता स्पीकर सर वेबसायटी आसात 12 आउट ऑफ 66 गव्हर्मेंट वेबसायट्स म्हळ्यार फक्त 18% कोंकणीन आहा त्यो पसून कश्यो आहा थोडे कडेन आहा थोडे कडेन ना स्पीकर सर मातशें मुखेलमंत्री सांगता म्हणून तुका हांव हें दितां मागीर म्हणशी हें भाशण म्हणून हें भाशण न्ही ओ रिसर्च स्पीकर सर एक डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन मुखेलमंत्र्याचें हें सगळ्या कडेन कोंकणीन वर्जन आहा दामल्यार डिफॉल्ट लँग्वेज इंग्लीश जाता म्हळ्यार कितें कोंकणी करतलो परतो क्लिक कर नथींग इज इजी फक्त कोंकणी जाणा आशिल्लो मनशाक फुडार ना गोंयान हें अशें जाल्लें आहा स्पीकर सर वर्स्ट कितें जाणा तूं ऑफिशियल लँग्वेज वेबसायट जी आहा म्हळ्यार डिपार्टमेंटाची कोंकणी घालपाचो डिपार्टमेंट ती वेबसायट कोंकणी वर्जन ना चॅक करून सांग म्हाका फट जालें रे भाशण म्हणटा न्ही चॅक करा मरे तुमी भाशण म्हणटा म्हणून हे पळय हांगा दाखयता तुमकां हे नाल्यार प्लेस करता तुमकां ऑफिशियल लँग्वेज वेबसायटीचे कोंकणीन ना स्पीकर सर सरकारान एक एडवायझरी बोर्ड केल्लो केन्ना केल्लो 2012 हो एडवायझरी बोर्ड ताणी कमिटी फॉर्म केल्ली कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट डिजिटल वर्जन म्हळ्यार इंग्लीश टू कोंकणी करपाक 2012 हो बोर्ड डिफंक्ट आहा सो दिस वॉज अ एडवायझरी बोर्ड फॉर इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन प्रश्न विचारा न्ही प्रश्न म्हजो प्रश्न एक आहा फर्स्ट सप्लिमेंटरी 3 आसतात केन्ना हो बोर्ड रिवायव्ह करतलो ना जॉयंट क्वेश्चनाक 3 आसता चेक करा तुम्ही क्लब क्वेश्चन तो विल इट बी रिवाइव्ड लास्ट तुवें केल्लो 2012 विचारा न्ही प्रश्न विचारता न्ही मुख्यमंत्री स्पीकर सर ताणें जें सांगलें पळय न्ही बोर्ड 2012 केल्लो ताज्या उपरांत तो बोर्ड रिवायज करूंक ना स्पीकर सर तो बोर्ड आमी जाता तितके बेगीन रिवायज करता ओके डॅट इज देर आनी इन्क्लुडींग ऑफिशियल लँग्वेजीन बाकीची सगळीं कामां सुरवात केल्ली आसा हांवें सांगलां तशें इन्स्ट्रक्शनूय ऑलरेडी सगळ्या डिपार्टमेंटाक इन रायटिंगान इन्स्ट्रक्शन धाडलां आमच्याय डिपार्टमेंटाचें आमी काम सुरवात केलां स्पीकर सर सेकंड ताणी म्हणलें एक ड्राफ्ट पॉलिसी केल्ली म्हणून ताच्या उत्तरान म्हणटा तो आनी एक हो डिपार्टमेंट इतलो महंगो आहा की ताका सप्लिमेंटरी नोट दिवपा जाय तें म्हजो आमच्या आन्सरान पास ऑन केल्या तो डिपार्टमेंट असो हवेचेर चलता तुजो
तुका जो आन्सर दिवंक जाय तो ताणें आमकां पास ऑन केला. सो तातूंत कितें म्हणलां जाणा तूं की एक ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर मेकिंग मल्टीलिंग्वल वेबसायट्स ऑफ ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसीज अंडरटेकिंग्स अँड प्रिपेअर देवनागरी सॉफ्टवेअर फॉन्ट्स फॉर गव्हर्मेंट कंप्युटर्स. ही तुवें ड्राफ्ट पॉलिसी जेन्ना केल्या ही केन्ना केल्ली तेन्नाची. ही तूं अपडेट करतलो काय म्हणटा हांव. येस म्हूण सांग मागीर तुजे वर्बेटीम घेता आनी फुडल्या असेंब्ली सेशनात परते घालता. तुवें फेब्रुवारी डेट दिल्या. बसून घ्या. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटान आमच्या ऑलरेडी म्हणजे ट्रान्सलेटर बाकीचे सगळे घेतल्या. त्या खातीर ही जी ड्राफ्ट पॉलिसी जी आसा पळय न्ही ती आमी अपडेट करपाची आसा. काम ऑलरेडी सुरवात जाला. केन्ना मेरेन करता पळय डेट दी. स्पीकर सर एक टायम. डेट स्पीकर सर हाका थोडोसो टायम लागतलो. थोडोसो म्हळ्यार कितलो. स्पीकर सर म्हाका डिपार्टमेंटा कडेन हेजें विचारचें पडटलें. ताज्या उपरांत विचार मरे तूं आतां हांव थंय आहा डिपार्टमेंट. इट वील टेक टायम. स्पीकर सर हाका कोंकणी करपाचें कांय हेंच ना मनानूच ना ताजी ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणीन ना. ऑफिशियल लँग्वेज वेबसायट कोंकणीन ना. स्पीकर सर मुखेलमंत्री ताणें कोंकणी अकादमी सगळ्यांक ट्रान्सलेट केले. maybe the next जालो session क्वेश्चन जालो. or the winter monsoon session केन्ना जातलें तें मातशें तुवें स्पेसिफाय करचो. आमगे उलोवपा उला. बस तो विचार ताजे लास्ट क्वेश्चन उरला न्ही. स्पीकर सर आतां ताणें ऑफिशियल लँग्वेज दीस सांगलो फेब्रुवारी म्हणून. आतां बेगीन येता न्ही तो म्हणून ताणें एक कितें आमकां एक गुंगी दिली फेब्रुवारी म्हयन्यात न्हिदा म्हणून. आतां हांव मागता सारको पॉयंटेड सगळे गव्हर्मेंट वेबसायट. सर गुंगी तो दिता लोकांक त्या खातीर मातशें थोडेंसं ताका खबर आहा. स्पीकर सर सगळ्यो गव्हर्मेंट तूं दोतोर मरे गुंगी तुवें दिवप आमी कितें. तो दुसरी गुंगी आहा तुज्या कडेन म्हणून मदीं मदीं ते तूं आतां कसलो दोतोर तो नकळा हांव. पूण तूं दोतोर म्हणून लायता. गुंगी बिंगी वखद कोण दितात. दोतोर दितात न्ही ते. आमी कशें दितले आमी शेतकरी. लास्ट प्रश्न विचार तुजो. स्पीकर सर येस. सगळ्यो गव्हर्मेंट वेबसायटी कोंकणीन केन्ना मेरेन जातल्यो हो मुखेलमंत्री आसतना जातल्यो काय आनी केन्ना फुडें नवो येवचो स्पीकर सर आमच्या ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान ऑलरेडी हांवें परत रिपीट करता. IT डिपार्टमेंट आनी JL डिपार्टमेंट हांच्या बरोबर ऑफिशियल डिपार्टमेंटान सगळ्या जाणांक लेटरूय इश्यू केला की तेंच्यो सगळ्यो वेबसायटी ज्यो आसा ह्यो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन कोंकणी लँग्वेजींतल्यान करच्यो म्हणून. आनी जाता तितके बेगीन सगळ्या डिपार्टमेंट हांच्यो वेबसायटी ज्यो आसा ह्यो कोंकणी लँग्वेजीन. बाय नेक्स्ट बजेट सेशन जातल्यो. गिरीश बोरकार. नेक्स्ट बजेट सेशन सांगू शकना विदिन अ शॉर्ट स्पीकर सर वेबसायट करपाक 2 दिसान वेबसायट जाता. नेक्स्ट बजेट सेशन मेरेन जावचें ना म्हणटा. आमी जाता तितके बेगीन करता. हो कोंकणी एज्युकेशनाक कोंकणी सायडीन नाशिल्लो शुअर. नाजाल्यार तो कोंकणी उलय कोंकणी बरय कोंकणींतल्यान सरकार चलोवपाक तयार ना तो. स्पीकर सर जशें आमी पळयता की ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट 1987 तूं प्रश्न विचारला. म्हाजो हितून आसा हितून हांवें प्रेस केल्लो बटन सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा. सो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो आसा तो 1987 पास जाला. आयज 35 वर्सां जालीं पूण वेबसायट खंयच्योच वेबसायटी सारक्यो कोंकणीन ना. तशेंच पळोवंक गेल्यार ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो ऑफिशियल गॅजेट आसा तोय कोंकणीन ना. आमचे जितले कंटेंट आसा जायक आमचो आयज गव्हर्नराचो स्पीच येयलो पळय रिपीट करचे न्ही. विशय तोच आसा. ना विशय तोच सांगता की मेन विशय हो आसा की वेबसायटी जावं गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो एग्जाम्स आसा GPSC एग्जाम्स आसा त्यो कोंकणीन जावपाक जाय. कित्याक बाकीचे जे स्टेटीन आसा त्यो ऑफिशियल लँग्वेजीन जाता. गोंय एकूच राज्य आसा इंडियन गोंय एकूच राज्य आसा जे हे फॉलो करिना. आनी सरकार हितून अपयशी आसा. आनी सरकार हितून अपयशी कितें विचारपाक जाय. म्हाका इतलें विचारपाक जाय की हे जे ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा तो केन्ना पर्यंत फॉलो जातलो. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर हांव फक्त एकूच एका मुद्दम हायलायट करता. देर इज नो प्रोविजन फॉर द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट इन द 1987. ताका पिनल एक्शन ना हे एक्टात. अमेंडमेंट हाड स्पीकर सर अमेंडमेंट हाड. सरकारान अमेंडमेंट हाडपाचें. सर स्पीकर सर हांव उलयतां म्हाका उलोवपाक दी. तो सगळे प्रश्न विचारत रावता परत आन्सर सांगतना तोच विचारता. हांवें फक्त त्या खातीर सांगलें आनी ताका लागूनच हाजेर म्हणजे हेजेर खरें म्हणजे एक तर पिनल एक्शन लावपाची गरज आसा. ओके नाजाल्यार आमी कंपल्सरी करपाची गरज आसा. तेणी जें सांगलें पळय न्ही आमकां ऑफिशियल गॅजेटूय जे आसा पळय न्ही हे कोंकणींतल्यान पब्लीश जावपाक जाय. इवन दो आमच्यो GPSCच्यो एग्जाम्स काही आहा पळय न्ही ह्योय कोंकणींतल्यान जावपाक जाय. बायलिंग्युअल इंग्लिशींतल्यानय जावच्यो आनी कोंकणींतल्यानय जावच्यो जेणे करून सगळ्या जाणांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. सरकाराचो प्रयत्न आसा. सरकार सिरियस आसा हे करपा खातीर आनी आमी करता. वेंजी वेगस. स्पीकर सर स्पीकर सर वेंजी वेगस. सर स्पीकर सर
म्हाका दिसता सगळें सिरियस आहा, गव्हर्मेंट सिरियस आहा, सगळें सिरियस आहा, पूण एक डेडलायन मेळना. अमेंडमेंट केन्ना करतलो तेजी डेडलायन मेळना, कोंकणी केन्ना घातले डेडलायन मेळना. एक डेडलायन दिया न्हू, इतली सिरियस आहा जाल्यार स्पीकर सर. म्हाका दिसता एकूच क्वेश्चन, एक डेडलायन आज दिवपाची गरज आहा. वेन आर यू गोइंग टू एबल टू कंप्लीट दीज थिंग्स? वेन आर यू गोइंग टू ब्रिंग एन अमेंडमेंट? वेन आर यू गोइंग टू एन्श्योर दॅट ऑल दीज वेबसायट्स आर गोइंग टू हॅव कोंकणी? 30 दीस 60 दीस 5 वर्सां कितें म्हूण सांग, पूण एक डेडलायन दी. आनी डेडलायन दिवपा जायना जाल्यार आख्ख्या गोंयकारांक कळपा बरें हो मुख्यमंत्री जो आहा, हो गव्हर्मेंट जो आहा, कितलो कोंकणीचो मोग करता तो. जरी तर आज क्लियर जावपा जाय की डेडलायन नासतना हें जाता म्हणून. स्पीकर सर हेजी करपाक सुरवात केल्या आनी ताका 5 वर्सां बी नाका, आमी जाता तितके बेगीन करता म्हटलं. बेगीन म्हणजे 5 वर्सांय बेगीनूच स्पीकर सर. 5 वर्सांय बेगीनूच आसता, 5 दिसूय बेगीन आसता, 5 वर्सांय बेगीन आसता. म्हाका डेडलायन दिवपाची गरज आहा. मुख्यमंत्री आज फेल जाता इंग्लीश वाय. स्पीकर सर 2012 5 वर्सांय बेगीन आयिल्लो, 2012 मुखेलमंत्री जो आयिल्लो ताणें म्हणिल्लें कोंकणी जाय, इंग्लीश वाय. 2012च्या 10 वर्सां जालीं. ओगीन बेगीतल्या बेगीन म्हणटा हो. तेन्ना तुमीच आयिल्ले, तुमी निवडून आयिल्ले कोंकणी जाय म्हणून. नाजाल्यार एक वोट ऑफ द हाऊस घेवया आज आनी विचारया सगळ्यांक कोंकणी जाय की नाका. हेजेर कोणाक येतलें. सर आय विल नॉट आय विल बी व्हेरी स्पेसिफीक अँड रिक्वेस्ट जे मुखेलमंत्रीन हो इश्यू एक सिरियस इश्यू आहा. एक ग्रांट्स जे तुवें उणी केले ते तुवें वाडोवचे. दुसरें स्पीकर सर जे कोंकणी अकॅडमी आहा ही म्हाका दिसता इट इज इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन, इन व्हेरी बॅड कंडिशन. यू नीड टू रिलोकेट दॅट. दीस स्पीकर सर हे सरकाराक 1 मिनटाक 33,33,000 मोडपा जाता. 18 मिनटाक 100 करोड मोडय मरे स्वेरिंग सेरेमनीकू. आनी हे अकॅडमी हें करपा जायना, पयस दिवपा जायना. दुसरें स्पीकर सर हांव मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदतां की जे देर आर सम नेम बोर्ड्स एंड हायवेचेर तेजेर हांव पयर एक कोडींग केलो. तेजे मडगांव आहा तें मुळगांव म्हूण बरयलां, म्हापसा आहा तें म्हापुसा म्हूण आहा. तें कितें तें कांय कोणा हें सरकार सिरियस आहा हें मातशें लक्ष तुमी तेजेर घालचें मातशें. एंड टेक दीस ऑन प्रायोरिटी बिकॉज दीस इज रिक्वायर्ड. हें जावपाक जाय स्पीकर सर. आनी ती एडवर्टीजमेंट बी रिलीज केल्या तितून तुमी सारकें चोयचें. सांगपाचें आसा ना न्ही. स्पीकर सर ऑलरेडी हांवें सांगपाचें तितकें सांगलां. ओके आमी कोंकणी ग्रँडूय येता फावटी वाडयता म्हणून सांगलां आनी बाकीचे सगळे आमी कन्सिडर करता आमचें.